गीत घेऊया पेज नंबर 122 I-12. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवितांत ताळण्यो येतात म्हूण आमच्यान क्रिस्ती जिविता कडसून पयस वचूं येता. पयल्या उपदेशाचेर आड नदर करून आमकां जाय तसलें जिवीत जिवंक जाता. दिसा दिसपट्टी ताळण्यांक फुडो करूंक जिविताची दर एक घडी जेजूच्या आसन्यान सारप म्हत्वाची. जाता तितलो वेळ जेजू सांगाता सारून ताची वळख घेवंक देवाचें उतर वाचप गरजेचें. अशें केलें जाल्यार ताळणी आयली वो ताळण्यांत पडली जाल्यार पासून ती ताळणी वो आमचे कडल्यान चूक घडली आनी आमी जियेतात तें जिवीत आमकां क्रिस्तांवांक सोबना म्हूण जेजूच आमच्या मनांत घालतलो. तो आयज सदांच जेजूक चिकटून रावन पवित्र जिवीत जिवंक दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. आयज मिसाच्या केरीत इंतेसा पासत मागुया. बरी भलायकी आनी देवाक दिनवासूंक मीस भेटयता. RCL क्रू एम्प्रेस OTS तशेंच देवाक दिनवासनेचे मीस भेटयता. निकलांव फर्नांडीस तशेंच कामिलो मेंडोन्साच्या आत्म्या पासत देवान सूख शांती दिवंक आनी ताच्या कुटुंबा पासत मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पास्कांचे परबेक फावो ते परी तयार जावंक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दोंडवणेन हो प्राचीत काल समोरमता. ती दोंडवण दर एकल्याच्या आत्म्यांक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप.
सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नश्टो मनीस सोगली आपली पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समूट सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो, तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नश्टो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सर्वेस्पोर देव उलयता, पातक्या मनशान आपलें नश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरोच संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तरेचें नश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सर्वेस्पोर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय, वो तुमीच करता तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समूट सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता, तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. सगलीं म्हणुया, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल खोल कोणान पडला, तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबा, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोरथाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेलता तुजे सवें, म्हणून परमेस्वरा आमी भोसतांव तुका. जबा, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेस्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन आत्मो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशेवन आसता, त्या वोन म्हजो आत्मो दोनयाक आवंडेवन रावता. सबा, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सोगलो. परमेस्वराचेर ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकूत तारुणाची भरती. जबा, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबा, तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. तुमची सगलीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्रांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत
तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव दोर नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोंडाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मोदें उप्रासलोलो तोंटो बरे भाशेन संपय. नाजाल्यार घोडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बंदखणींत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दमडी फारीक करिसर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवाच्या घरांत चुकलोल्यांक माफी आसा म्हूण आयचें पयलें वाचप उगडास कोत्ता. देवाचें उतर आयकता आनी ते वेव्हारांत घालता तांकां जिवीत मेळटा ही शिकवण दिता. आमी सगळीं देवाचें उतर आयकूंक सोदता पूण तें पाळूंक आमचीं पावलां फाटीं मारता. जाकोबाचे चिटींत अवेसवर 2 वळ 17 आमकां मेळटा की कोरन्या विरेत आमचो भावार्थ पोलको. शुभ वर्तमान आमकां संदानांची मनशां जावंक हुस्कायता. कोरन्यांनी तशेंच उतरांनी दुसऱ्यांक दुखोवंक नाका ही शिकवण दिता. जायते फावट आमी मिसाक वेता, देवासावां कोत्ता पूण आमच्या भावा भयणीचो राग घेवन आसता. जेजू म्हणटा असली बेटोवणी देवाक मानवना. पयलीं आमच्या पेल्या लागीं संदान करूंक आपयता. सांजो हांव आपले चिटींत म्हणटा, जर तूं देवाचो मोग कोत्ताय म्हणशी आनी पेल्याचो द्वेस करशी जाल्यार तूं एक फोटकिरो. पेल्या सवें मोगाळ आनी बोगसण्याची चाल विंचूंक आयचो सेवादोर आमकां हुस्कायता. सर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पज्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 29 C4. Koro
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मैमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या दोयाळ बापा, तुजे खणवाळायेचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजी लाय आनी जेजून कुर्सार आपल्या रोगतान ओपलोल्या योजना वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योद आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोयाळायेन तो मानून घे म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोंडवण दिताना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मोनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी आद्रेता. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन झुजे,
बागेवन दवरून दिता आनी सोर खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 61, D27.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोणवाळ्या बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पोरण्या खोटेपणांतली नितळ जावं तुज्या सासणाच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज नंबर 194, R35. संस्कारा की